तशें जायते फावटी आमी सांगचे आसा फादर गरजे फटी मारली म्हणून गरजे फटी मारची की मरजे फटी मारची ते सवाल न्ही हांगासर म्हाका आनी तुका कोणी अशेंच म्हणा तो वो फटींग तो असो म्हळ्यार आमकां कितलें बगता पूण जर ह्या पारिजो हांव कितले बगनातले ते राखून आले कारण हाका केदाळाक लागड करचो म्हूण मुगाच्या भाव भयणीनो एक सांगणी अशी आसा स्वताक वाट ना वय तशें म्हणटा आसतना आमकां सत सोडोंक जायना कित्याक आमी सती मनीस आनी सताच्या वाटेन आमी चलता आनी कोणाक साज एका तरेची खावची न्ही आसची स्वाब साज जावन आसा कित्याक कोणाकय सत उलोवंक ते कस जातात कित्याक आमचो संबंद आमी पयलो पळयता एकामेकाक कशें आमी सत उलयला कितले प्रॉब्लेम जाता तशें जायते फावटी आमी सांगचे आसा फादर गरजे फटी मारली म्हणून गरजे फटी मारची की मरजे फटी मारची ते सवाल न्ही हांगासर पूण आमी कशे आमच्या जिवितांत सताक रुजवा दिता कोंब्याची वळख सगळ्यांक आसा एकल्यान विचारलें की कोंब्याक तूं इतलो बरो सकाळी फुडें 7 घालून सगळ्यांक उठयताय तरी तुका धरण मारतात आनी खातात न्ही कित्याक म्हणून तो कोंबो सांगता की आजकाल कोणूय जाग येयल्यांक बरें जायना जाग येयल्यांक शिक्षा कस दिवशीत मारतात वय ही जागोवणी म्हाका कसली जागोवणी कोंब्यान न्हिदींतले जागोवची न्ही पूण कोणीय सत सांगता तर आनी कोणीय कोणाचे आळे तुवें अशें करचें सोमा न्हय तशें न्ही अशें न्ही म्हळ्यार कितें पुरो जाता म्हण आमी जाणा अशें संवसार तसलो त्या खातीर जुआंव गीत तेच जालें जुआंव भोंवती सायलो एका विचित्र विशेश मिसांवा खातीर आनी आमी 6 जाणां ताचे मिसांव कसले म्हूण आनी ह्या मिसावांत आयले सुरवेर्त ताका लोकां विरोधी जालो तो कित्याक तो आयलो एक वाट दाखोवंक ताका ते सुरवेर्त म्हणटा आरण्यंदीक ताळो बोमता सोम्याची वाट नीट करा आनी नीट करा म्हणटा आसतना कशी नीट करची आपले उणेपण आमचे पातकीसपण सोडून आमी नवे जिवीत जियेचे म्हण तो सगळ्यांक उलो दिता आसतना थंयसर आशिल्ले सोदो लोक तो आयलो आनी जुआंवाचे बावतिस्म खाण गेलो आनी आपणाची पातकी जिणी रडलो पूण हांगासर सादो लोक आयिल्लो पूण व्हडलो लोक येवना आनी हो व्हडलो लोक कोण फारिझेय सादुस्यू कित्याक ते बिलकुल ओपनातले आपूण पातकी म्हणून कित्याक नियमशास्त्र इतले बरें करून ते पाळटे लेगी ह्या नियमशास्त्रा मुखार तांकां तोच नियमशास्त्र सर्वस आनी हेरांकय शिकयतले कशें नियमशास्त्र पाळचे तर आमी कशें पातकी जावची त्या खातीर ते येवंक ना जुआंव लागीं बावतीन घेवंक आयले वयसतान ते पळयतात आनी जुआंव तांकांय पळयतात म्हणटा हत्त आग्याच्या पिलानो कसले एक उतार तांकां तसले आयकत आसतना आमकां कितें भोगता म्हाका आनी तुका कोणी अशेंच म्हणा तो वो फटींग येतो तो असो म्हळ्यार आमकां कितलें भोगता पूण तर ह्या पारिजो हांव कितले भोगनातले तेय राखून आले कारण हाका केदाळाक लागड करचो म्हूण पूण तांकां सादी नासली कित्याक सादो लोक जुआंव भोंवतीसा नासलो तशें म्हणटा आसतना न्हयच ह्या सुद्दां हांच्याकी चड मुखार गेलो तो हेरोद रायाक तो विरोध गेलो हेरोद रायन केलें व्हडलें काम चिंतलें हेरोद रायन पूण तो म्हणटा ना तुवें करचें सारकें न्ही एका रायाक मुखार घालचें तितलें ताका धैर्य आयलें म्हणटा आसतना ताचे मिसांव ताका कळयत आसले आनी ह्या मिसांवान तो कॉम्प्रोमायज करिना राहाय जावं दी व्हड जावं दी ल्हान जावं दी जेजूची वाट एक ती वाट तुमी तयार कर म्हणटा तो जुआंव विशयांत आमी जायते जाणा कित्याक मातेच्या 3ऱ्या अध्यायांत जुआंव विशयान जायते दितात तशेंच 11व्या अध्यायांत जुआंव जेजू चड आनी चड वयर दवरता कित्याक जेजू अशें सांगता की मातेच्या 11व्या अध्यायांत सत्य हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जाता जुआंव प्रास ओर्तो दुसरो ना पण खंय व्हड मनीस तो पूण कित्याक तो व्हड मनीस जालो कित्याक पोरण्या तेस्तामेंतांत तो अखेरीचो प्रवादी आनी नव्या तेस्तामेंताक ताणें एक मध्यस्थ जावन दिलो आनी जेजू कोण म्हूण ताका वळख आसली जावं पुरो पूण तो जेजू वळखूंक वचूना कित्याक ताका कशें बापान एका स्पिरिताद्वारे ताका ताची वाट कशी तयार करची म्हूण सांगिल्लें आनी त्याच खातीर तो जेजू कोण म्हूण सोदूंक वचूना बगार आपणाचे मिसां कशें करचें त्या खातीर पयलीं आमकां अरण्यांत तो रावलो एका गुणीचे वस्तू तो नासलो खऱ्याचे वस्तू तो नासलो आनी ताचें जेवण जावन आसलें कितें
फळां या पाळा म्हळ्यार तो सिटींत वचूना जेजू कोण म्हणून वय तो जल्मलो मोरयेमायच्या आजरपणा वेळार कित्याक आमकां कळयत आसा एलिझाबेथ मरी भेट दिता आनी थंयसर जुवांवचें जल्म जाता तेच मात आमकां आयकूंक मेळटा जुवांव आनी जेजूची मुलाखत पूण ताच्या उपरांत आमकां जेजू मेळूंक गेल्लो गे म्हणून गोत्तू ना आनी ताणें केदीय सांगूं ना जेजू म्हजो भाव या मावशे भाव म्हणून कित्याक त्या वळखीची ताका गरज नासली ताच्या मिसांकच जावन आसले सुम्याची वाट तयार करूंक आनी त्या खातीर कितें ताका सांगलां तें देवान ताका सांगलां तें ताणें केलें आनी अखेरीक ताका जेलांत गेलो तशें म्हणटा आसतना म्हाका भाव आनी भयणी जुवांव भोंवतीच व्हरतो गी या आमी व्हरती गी म्हळ्यार एक सवाल येता कित्याक जेजू अशें सांगता की सत्य हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्या मदेंच ना ताचो जुवांव परस व्हरतो दुसरो ना थंयसर आनीक वळतो अशें म्हणटा तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे परस व्हरतो असो अर्थ कितें हांगासर आमी कळोवंक जाय एक चिंता आमच्या तें आसूंक जाय जुवांव भोंवतीस खाली देवाची वळख आसली देवाची मिसा तो जाणा आसलो जेजूची वळख ताका चड नासली तो म्हणटा आळेत देवाची शेळी आनी ताचे शिश्य ताच्या फाटल्यान येतात देवाची शेळी कशी तो जाता ताका कळीत नासलें कित्याक ताणें पारिजांवां सांगलें तुमी आग्याचे पिलानो तुमचें नाश जाता कित्याक तुमी जिणी बदलिनात आनी जुवांव भोंवतीच पोरण्या तेस्तामेंतांतलो तो प्रवादी तो आशेन आशिल्लो चड वायट नाश करूंक एक मेसिया येतलो आनी ह्यो मेसिया सगळे नाश करतलो पाडपण आनी बरें हें नवें सांवाडटलो म्हूण पूण जेजू कितें करता आपल्या परगट जिणे म्हळ्यार जेजू कोणायकी पाड करिना सुंकां घरा उठ्ठू पातक्या उडदो वेता तांकां बरें करता अशें म्हणटाना जुवांक एक सवाल जाता ओ मेसिया गी आमी चिंतलें मेसिया म्हळ्यार कितें सगळ्याक बरें करता ओ बरें कालें करता ओ पातक्या उठून तो जियेता त्या खातीर जैलांत हांव तो सांगता ताच्या शिसान धाडटा येवं कसो मेसिया तुलसुगी या आमी आनी एकल्यार राखा जाय पळय कोलो दुबाव जुवांव भोंवतीचा कित्याक हो दुबाव येता म्हळ्यार ताच्या चिंतपा प्रकार देव नितीदार देव सगळ्यांक शिक्षा लायता कोण पातकां करतात आनी नवो संवसार बांदता म्हूण पूण जेजू आयलो सगळ्यांचें रक्षण करूंक ह्यो अनुभव मगस अनुभव जुवांव भोंवतीचा जावना आनी जेजूचें मिसांव सुरू करता आसतना तो मरता तशें जाल्ल्यान नीज जेजूचें मिसांव कितें जेजू कित्या खातीर ह्या संवसारार आयिल्लो म्हूण तो नेणा जालो कित्याक ताका जेजूच्या मोगा विशयान ह्या बापाच्या मोगा विशयान ताका माहीत मेळना आनी अशी ताका कस जाता जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण समजूंक पूण म्हाका आनी तुका तशें न्ही आमकां जेजू म्हळ्यार कोण कळीत आसा कित्याक जेजू आयलो आमचे खातीर पातक्यां खातीर आमकां सालोसांव दिवंक वय जुवांव भोंवतीसान सताक रुजवात दिली आपणाचो जीव ताणें सता खातीर करशिल्लो पूण आमकां ताचे घोडले मिसांव दिला आमी जेजूच्या फावलांनी चला जाय जेजू बरी आमी जाय जेजूक आमी हेरांक दिवंक जाय कशें आमच्या जिविताद्वारी आनी हे जिवीत कशें आमी जिये जाय जेजून शिकयल्या शिकोवणे द्वारी न्ही पोरण्या तेस्तामेंतान शिकोवन पोरण्या तेस्तामेंतान नव्या तेस्तामेंत पूर्ण जाता जेजू आयिल्लो पूर्ण करूंक तशें म्हणटा आसतना जेजून एक शिकोवन दिल्या माया मोगाची एकामेकां बोगसाण्याची एकामेकां आमचें उणेपण वळखून देवाचें बोगसाण मागून नवें जिवीत जियोंक तर म्हज्या भावा आनी भयणी जुवांव भोंवतीस ताचें मिसांव संपूर्ण करून गेलो कित्याक ताका दिलें तें पर्टिक्युलर मिसांव पूण म्हाका आनी तुका तालेंच मिसांव दिला पयले सुवेद जेजू वळखून ताचे संगी जियोंक आनी त्या जेजूक आमी साक्ष जावंक आनी ह्या वेळार जायते कश्ट आमकां येतात कित्याक हांवें पयलीं सांगलें सत उलोवंक लाभ न्ही आज पूण जो कोण जेजूचेर पातयेता जेजूक आपणा चुकोवन घेता ताका सत उलोवंक भिरांत आसना कित्याक सत मात बाळटा न्ही दुसरें जिवीत आनी जेजू जावन आसा तोच म्हणटा हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा जिवीत सत म्हळ्यार कितें ताणें शिकयलें सर वाटांनी आमी चलता तर आमी सताच्या वाटेन चलता तर ही वाट आमी चलोवंक प्रयत्न करया आनी कशें जुवांव भोंवतीन आपलो जीव त्या जेजू खातीर दिलो गी ह्या ताच्या मिसावान पूर्ण केलें गी ताच्या मार्तीरपणाद्वारे आमचें जिवीत इल्लेलें मार्तीरपण जोडूंक कशें मार्तीरपण हर एक दीस आमकां इल्लेलें मार्तीरपण मेळटा हेणें तेणें सगळ्यांचें मेळटा पूण जाल्यारय आमी भरोसो सांगचो न्ही कित्याक जेरेमिया प्रवादीक देवान सांगल्या बरी हांव तुजे संगी आसा तुका कोणूच तुजे विरोध आयल्यारय तुजे वयर तुका
मेळना जायत कित्याक हांव तुका राखता आनी वस्तू दीव आमचे संगी सदांच आसा आमकां राखोंक पूण आमचो बाबार्थ बरोस जाताचें तें तीर जाय तर वस्त बाबार्थ आनी बरोस येता देवाचेर तीर जावंक जाय जाली कृपा आमी सावळी मागुया आमेन.